लोणावळ्याच्या कैवल्यधाम इंटरनॅशनल योग संस्थेत 7 ते 9 जून मजगती गोयच्या विशेष शाळांतल्या शारीरिक शिक्षण शिक्षकां खातीर चर्चासत्रांनी कार्यशाळा घडोवन हाडल्या। शिक्षण संचालनालय आणि गोय शिक्षण विकास महामंडळाच्या जोड पालवान ती जातली। हे कार्यशाळेक वचपाक गोंयभरच्यान 30 विशेष शिक्षकांक घेवन मंगळारा कदंबा बसीचे फ्लॅग ऑफ GEDCच्या अधिकाऱ्यांच्या हजेरेत जालो। विशेष भुरग्यांक कशें शिकोवप, तांकां कशें टॅकल करप, बारीक बारीक गजाली कश्यो हँडल करप हे सगळे ह्या 3 दिसांचे कार्यशाळेत शिक्षकांक शिकयतले, अशें गोविंद पर्वतकारान सांगले। कैवल्यधाम योगा इंटरनॅशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट लोणावळा थंय आतांच आमचे 30 टिचर्स ट्रेनिंगाक गेल्या। 3 दीस तांकां एक्सटेन्सिव ट्रेनिंग आसतलें, हाव टू टॅकल विथ some minor problems with the yogasanas which the special children are facing. So this is the first time in Goa, with the help of Honorable Chief Minister Pramod Sawant आणि तिनी डिपार्टमेंट आमी ह्या 30 टिचरांक धाडलेले आसा। 3 आता आज गेल्या, फाल्यां सकाळी ते पावतले। सकाळची म्हणजे 7, 8, 9 3 फूल डे ट्रेनिंग, मागीर 9 तारखे सांजचे ते भायर सरतले आणि स्कुलांनी वचून जे पळय ट्रेनिंग थंय घेता थंय हांवें पळयलां वचून थंय की तेंचे कडेन स्पेशल कोर्स आसा स्पेशली फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन टिचर्स, आणि दे आर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सो दे आर मेकिंग कॉन्स्टंट रिसर्च। आयुष मंत्रालय ऑल्सो इज हेल्पिंग देम, फायनान्सिंग देम, and it's a 100-year-old institution. So we are hoping that the teachers will get a good training and they will come and utilize that training for the Goan students who are facing the minor problems, major problems sometime. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।